मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो, आयच्या माणकाम मोत्यां कार्यावळींत तुमकां समजताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मुखार एक दुसरेच भाशेचो मनीस आसा जो तियात्राच्या मोगान पडलो, तियात्राचो मोग करूंक लागलो आनी तियात्राचे दिसपटी अनुभव घेत रावलो. ताच्या आंगांतले जे तियात्राचे गूण आसात ते आमी वळखून घेवपाची गरज आसा. गोंयच्या आनी महाराष्ट्राच्या सीमे लागसार सिंधुदुर्ग जिल्ल्यांतल्या आसगांव गांवांत ताचो राबितो आसा आनी थंयतान तो गोंयांत दर एका तियात्राक आपले पावटी मारीत आसता. ताचो अनुभव आमी आयकून घेवया. पळोवया तर असो मनीस कोण तो. हालेलुया फेर्नांडीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं तुका येवती बाप, देव बरें करूं. होय हालेलुया बाब, आमी खरेंच आमी बसको मारल्या बगर आमकां कितें तरी मेळना म्हणटच तुवें ह्या तियात्राचो मोग कसो केलो? पयलीं सुवातेर हांवें म्हाजें मुळावें शिकप कंप्लीट केल्या उपरांत हांवें बोमोयची वाट म्हाज्या पोटा पासत धंद्या पासत धरली. थंय हांवें फोटोग्राफी आनी व्हिडियो ह्या लायनीन आहलो. आमचे फॅमिलीन म्हाज्या मावशेचो चेडो, मावस भाव म्हाजो बाप टोनी म्हणून बरो नांवाजतो कलाकार जावन गेलो. ताणें तियात्र म्हळ्यार तेन्ना बॉयरा पासून सी आल्वारीस, बॉयर, आल्फ्रेड रोजा बरोबर तेणी कीड बॉक्सरा पळय तेंचे तियात्र त्या वखदार तो न्हेसलो. तो चायल्ड आर्टिस्ट म्हणून तेणी काम केलें. बाप टोनी तेचें नांव आयजूय तेच्या हिस्ट्रीन मेवता. म्हणटच तो नांवाजतो त्या वखदार हे शो करतालो आनी म्हाकाय दिसतालें तेची वाटचाल हांवेनूय चल्ल्यार बरें जातलें. एक संवसाराक कोंकणी आमच्या लोकांक म्हाजो एक वेगळी आयडेंटिटी जातली जाल्यार तो जो हो बाप टोनी जालो तो हांव कंट्री हालेलुया फेर्नांडीस म्हणून लोकांनी म्हाका वळखोंक जाय जाल्यार म्हाजी आयडेंटिटी ह्या हितून सारकी जातली अशें चिंतून तेच्या पावलार पावल मारपाचो हांवें प्रयत्न केलो. म्हणटच जी म्हजी सुरवातीची उतरां आसात, तियात्रांचो मोग, तियात्रांचो हुस्को, तियात्रांची म्हणजे तियात्रा पासून जायते अनुभव घेतलेले. ह्या अनुभवांतल्यान सुरवातेक तुका कितें मेवलें? पयलोच म्हाका तियात्रान देव वयलो तो माहिमचो आमचो जॉन फेर्नांडीस म्हणून गांवांत तो मिर्शेचो पूण आतां राया तेणी घर बांदला. तेणी फाटीं फुडें पळयनासतना म्हाका म्हणलो हालेलुया एक तुका म्हाज्या तियात्रान रोल करचो पडटलो. हांव ती माहीम वाठारानूच रावतालो. तर जॉन म्हटलें कसलो रोल केलाय तुवें हेच्या आदी? आनी म्हणलें ना आपूण तुका शिकयता म्हणून लागलो. शिकयता म्हणटकच तेणी म्हाका ती थोड्या दिसांनी स्क्रिप्ट बाद दिली आनी तो तेच्या घरा लागीं म्हाका ट्रेनींग दिवंक लागलो. त्या वखदार बाप टोनी गल्फाक आहलो. बाप टोनीचें म्हाका तहें मार्गदर्शन काय मेळोंक ना. पूण ह्या आमच्या जॉनान म्हाका माचयेर हाडलो. पयलो शो आमी हितून केलो आमच्या बोमोय एका इगोर्जेचें नांव म्हाका आठवना त्या आनी तो इतलो बरो जालो तेतून म्हाका डबल रोल आहलो. म्हणटच तूं तातूंत 2 भुमिका करतालो. एक दिसाचो एक लोलो कसो आनीक रातचो एक मर्डरिस्ट. हय मर्डरिस्ट. आनी हितून म्हाका तो तियात्राचो शो जायना फुडें त्या इगोर्जेच्या पाद्रीन येवन म्हाका वयर वाक हाडलो, वेंग म्हाका मारली. म्हणून नांव कितें? आनी म्हणटा म्हजें नांव हालेलुया. कितें हालेलुया? तर म्हटलें वय फादर हालेलुया. ताका येयना विस्वास येयना म्हजें नांव हालेलुया. वय फादर म्हटलें म्हजें नांव हालेलुया फ्रांसीस फेर्नांडीस. सो लोकांनी वयर येवन म्हाका इतलो वाखाणलो कित्याक तो डबल रोल म्हाज्या लायफान फर्स्ट टायम हांव डबल रोल करता. कितें आनी पयलोच तियात्र तो म्हाजो. आनी तेचे मागीर 2-3 शो मागीर वाठारान हांगा थिंगा जाले. तेचे उपरांत आस्ते आस्ते मागीर ल्हान व्हडल्या तियात्रांनी हांव करतालो. सी आल्वारीसाच्या फाशी मोगाची ह्या तेच्या व्हिडिओ फिल्मांक म्हाका ल्हानसो रोल आहलो. डायलॉग नाहले. जो रोज कितें हमाली करता
आणि माझी बॅगां घेऊन तो चलता. अरे हांव इतलो खुशाल जालो. आल्वारीस बाबान म्हाका म्हणूंक लागलो डायलॉग ना कांय नजो पूण तूं फूल फ्रेमीन हाय सांगपाचें म्हणजे कितें हे भाशेन ल्हान व्हडले तियात्र मेवताले. आल्फ्रेड रोजाची म्हाजी त्याच वक्तारूच बरी गोड आमिगात जाली आनी म्हणटा म्हणटा म्हाका फावूस बाब मेवलो. फावूस बाबान त्या वक्तार दिनफाच्या नांवान कॅसेट प्रोडक्शन करतालो आनी एवॉर्ड विनींग शो करपाक तेणी येवजण केल्ली आनी थंय एक कमिटी घडून हाडली आनी ती कमिटी एवॉर्ड विनींग कमिटी म्हणून तेणी जाहीर केलें. मागीर तेणी तेचें ग्राफ तयार केलें. ग्राफाचो फावंडर मेंबर आनी एक्टीव मेंबर म्हणून हांव फावुस्ताच्या खानाक खान लावन वावुरलां. व्हडपण सांगपाचें फावुस्ता लागसून म्हाका एक मेवलें तें शिकपाक तो प्रिंसिपली मनीस. म्हाजें कितें तरी हांव कंट्री हा म्हणून सजमोन येयलें आनी मागीर कांय कारणांक लागून म्हाका मुंबय सोडचें पडलें. हांव घरा येयलो. घरा येना फुडें म्हज्या लायफान पयलो मनीस येयलो तो मिनीन फेर्नांडीस. सो हांवें भुरग्यां म्हणजे तो भुरगो हांव मुंबय आसतना वयता वयता हांवें एक शो पळोवन गेल्लो तेचो आनी आमच्या आजगांवचें सांगपाचें म्हणजे पयलीं तुका हिस्ट्री सांगता. तियात्र कला आमच्या आजगांवांत सुरवात खंयसून जाली. सा फ्रांसीस शावेराचो पात्रोण आमचो इगोर्जेचो आनी त्याच्या फेस्ताक बोमोयसान कलाकार येताले, आर्टिस्ट येताले जे आजगांवकार आसताले आनी तियात्र न्हेसोन ते परतून बोमाय वयताले. ओहो तेन्नाचो तो काळ. 1966 सालान जॉन मास्टर म्हणून आमचे कडेन तेचें नांव जुआंव फेर्नांडीस म्हणटच तोय जॉन फेर्नांडीस तोय जॉन फेर्नांडीस. तर ह्या जॉन फेर्नांडीसान 1966 सालान गिरेस्ताची धूव म्हणून आजगांवच्या मातयेंतले कलाकार घेवन तियात्र उबो केलो. तोय पास्काचे परबीक अजुनूय जितो आहा तो मनीस. आनी तेणी स्टार्ट मारली आमच्या आजगांवांत तियात्राक. आमच्या आजगांवतले जे भुरगे आहात तेन्नाचे आनी अजुनूय जे जनरेशन चालू आहा ते वॉयसाक म्हणना काय वो वॉयस मॉड्युलेशन वो सिंगिंगाक सगळेच कलाकार. आमकां फकत मोल्ड करपी कोण तरी जावो आसलो. तेणी सातपाड्याचे पासून तियात्र बरयले. मोगाचो आवडो, मागीर जिविताची काणी, बोगणार म्हणून तेचो तियात्र त्या काळार मालवणच्या शारान पासून पावोन येयलो. तुवें सुरवातेकूच म्हटलां की जॉनाचो तुका थोडे भोव ताच्या पावलांचेर पावलां दिवन तुका फुडें वचोंक संदी मेवली आनीक तो तुका लागींच्यान बरोबर न्हेसोंक मेळोंक ना. तरी पूण तुवें तुजी मोख एक अशी दवरली की तुवें ह्या तियात्र पालकाचेर तुका खंय मेरेन वचपाची तुजे विचार आसा? विचार जायते आहात सर. चिंता आर्ट जी हा कला हा त्या कलाकाराक तो म्हातारो लेगून जालो जाल्यार तितलो कलाकार मरना. ताका मर्यादा ना. आमकां जाणट्यांनी म्हणजे आमच्या आदले तियात्रीस मरोन गेले जावं तो बॉयर जावं जासिनवाज तेंच्यांनी एक आमचे सामकार एक फॉर्मेट दवरलेलें आहा. तियात्र फॉर्मेट म्हणून हा. त्या तियात्राच्या फॉर्मेटाचो वापर करून थोडो भोव कितें जाता जाल्यार ताका चेंज लूक करपाचो दिवपाचोच. आयज हांव एडमंड वाजाचें नांव घेता. एडमंड वाजाचो कालचो जो दिरवें तियात्र जालो तो सारको परफेक्ट फॉर्मेट एक आदर्श लोकांक घालून दिता. जे स्क्रिप्ट बरोयणार आहात तांकां पासून तो एक आदर्श. परफेक्ट फॉर्मेट म्हणटात न्हू तें आनी सदांच उगडासाक रावणारो तियात्र तें दिरवें. तेच्या आदीं तेच्या मोगान तेची एक स्क्रिप्ट वाचलेली हांवें वावजोड म्हणून तियात्राच्यान. तेणी कॉम्पिटिशनाक घातली. तो तियात्र काय हांवें पळोवंक पावंक नासलो आनी तेणी ती वावजोड तियात्र कितें कारणाक लागून तेचो भायर पडलो. तो केन्ना ना उमेद जालो ना. कांतारांक लागून कसल्या कारणाक लागून हांवें म्हणलें एडमंड मातशी दी रे म्हाका तुजी स्क्रिप्ट. तेणी दिली वाचली. ते स्क्रिप्टीच्या हांव मोगान पडलो. हांवें तो तियात्र आमचे इगोर्जेच्या 100 वर्सांक लागून थंय उबो केलो. म्हाजे सांगाताक मिनीन फेर्नांडीस म्हाजो एकदम बरो घट आमी मानतात ते भाशेन आमी दोगूय भाव कशे. तेणी म्हाका हो तियात्र उबो करपाक जायतें सहकार्य केलें मिनीन फेर्नांडीसान. सो एडमंडाची ती स्क्रिप्ट ती पासून वालोराची स्क्रिप्ट आसली. तियात्राचें नांव वावजोड आनी मेन रोल तितून हांवेंनूच केलोलो. खरें तो पासून तियात्र म्हाका खूब आवडलो. तियात्र तूं जायते पळयता आनी तुवें तियात्र पालकाचेर हाडल्यात, तुवें भुमिका केल्यात.
तर तुजे ह्या तियात्रांतले अनुभव? हात माझ्या लायफान हांव सदांच शिकलां म्हणजे कोणाक डायरेक्ट करूंक जाय. एक दीस कितें जालें, सावंतवाडी तियात्र उबे कोत्ताले, सावंतवाडी तियात्र उबे कोत्ताले आनी देरेपेत कितें आडखळ येयली. तियात्राचे एक्टर तांकां भितरल्या ग्रुपान कितें फुटाफुटी जाली आनी कोण एकल्यान म्हाजे कडेन येवन कॉन्टेक्ट आजगांवसून म्हणजे लागीं लागीं 27-28 किलोमिटर सावंतवाडी आमकां. थंयसून येयलो सकाळीं ताणी म्हणूंक लागलो जॉयल म्हणून तो म्हणूंक लागलो आलेली बाबा मातशें काम आहलें तुजे कडेन. कितें? आमी एक तियात्र उबो करूंक सोदता आनी तियात्रान एक रोल आहा, एकूच रोल आहा, एक रोल आहा, ताका फकत 3च एंट्री आहात. पूण ताका बरोसो फावो तो आर्टिस्ट या कलाकार म्हाका मेळना. उपकार कर, आमचो तियात्र बंद पडला, ताका लागून तो उबो करपाक तूं यो. ओके डन म्हटलें ताका. आनी दुसऱ्या दिसा पासून रिहर्सल स्टार्ट मारात म्हणून हांवें ताका सांगून दवरलें हांव येता. तेचे बरोबर तांकां सांगात की कॉमेडियन आमच्या गांवांतलो हालेस म्हणून हालेस डिसोजा ताका दिलो. म्हाकाय सांगात जालो. सांगपाचें म्हणजे आनी तांकां इतलें सांगलेलें कितेंय जालो तो तियात्र ही कला बंद पडोंक दिवं नाकात. सो म्हाका तो तियात्र हांवें केलो आनी त्या तियात्राचे त्या वदान 3 शो जाले जे हाऊसफूल. म्हणजे फकत 3च एंट्री आहल्यो. एक एंट्री सुरवातेक हांव गल्फाक चल्लो, मागीर इंटरवला उपरांत हांव भितर सोदता म्हाज्या घरान. म्हाज्या घराचे सगळे भोगस्तार जालेले आसतात, भोगणार सगळे घराचे. आनी एंडिंगाक मागीर हांव तो खरो कोण हें आहा म्हाज्या घराची वाट लावपी त्या मनशाक निती सामकार हाडटा. पूण 3य सारक्यो इतल्यो बऱ्यो वजनाती घाल्ल्यो. हांव तियात्राचो कोणाय पळयतां, ल्हान भुमिका आहली म्हणून नाका म्हाका केन्नाच ना. ती एक भुमिका आहा आनी ती हांवें जगोंक जाय. ती जर हांवें जगयली तर तियात्र मातशी एक म्हणजे कितें तरी योगदान आसतलें न्हू. ह्या विचारानूच हांव तियात्रांनी कामां करता. हांव म्हणना त्यो पाटी म्हाका आतां एक नंबर घेतला पळय आमचो टोनी जे रायबंदर, तेणी तोच एकदां कॉल केलो म्हाका. ह्या तियात्राक ताका आडखळ येयली, ल्हानशी एंट्री आहली, कितें प्रॉब्लेम जालें देव जाणा. आनी म्हाका सिमेका म्हणूंक लागलें आलेली बाब असो प्रॉब्लेम जाला, येता रे? हांवें म्हणलें येता, आयतार पासून स्टार्ट करता. तूं म्हाका स्क्रिप्ट मातशी मेल कर. तियात्र हो बंद पडलेलो म्हाकाय नाका, पूण जाय कितें जालें तेंचे भितरलो तो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो. तियात्र आज पयल्या क्रमांकाक येयलो. कॉम्पिटिशनाक ताचो तियात्र पयलो येयलो. हय, म्हणूनच हांवें म्हटलां की तुजी उमेद, तुजो मोग आनीक तुज्या विचार जे आसात ते सगळे बरोबर वतात. आनीक जंय तियात्र जाता थंय तूं हाजीर आसता. तर हालेलुया बाब, आयचो जो तियात्र खंयच्या धर्तीचेर आसा? आदलो तियात्र तुवें पळयला आनी आतांचो तियात्र तूं पळयत आसा, म्हणटूच आयचो तियात्र खंय आसा? आयचो तियात्र कमर्शियलान काबार जाला हो म्हाजो पयलो आरोप. कित्याक कमर्शियल तियात्रीस जे कितें दाखयतात भायर ते तियात्र फॉर्मेटान आसना. कितें आनी कलेची पुरी वाट लावन दवरतात. भोमयकार कितें समजतात तोच तियात्र सारको, ताका फॉर्मेट आहा वो कोण नेवो शिकता जाल्यार ताका शिकोवंक चान्स ना. तांकां कितें दिसता दोळ्या सामकार मॉडेल खंयचें, हें कमर्शियल तियात्र तांचें. येताच मायका सामकार वयता, डायलॉग ना, ताका ब्लॉकिंग ना, कांय ना, लायट सेटींग. अरे तुमी इतलो हें करतात, शो करतात न्हू, ते थिएटराच्यो ज्यो लायट्स आसात त्यो तरी सेट करात आनी त्यो लायट आंगार कश्यो घेवच्यो हें तरी. म्हणजे तियात्र कला आयज हेचे पेक्षा मराठी नाटकां बरीं. ते जाल्यार तरी वेवसायीकूच आहात न्हू, ते प्रोफेशनलूच आहात. कोण मराठी नाटकां जे करतात ते तेंच्या थिएटरान वचून पयल्या उपरांत आमची तियात्र खंय आहात आनी हे तियात्र खंय आहात जायतो डिफरंट कळटा. कॉम्पिटिशनाचे तियात्र जातात पळय ते सारके रितीन आसतात. म्हणजे जो तो आपलें कहें हें प्रायज कहो जिखतलो हीच ईर्शा आसता थंय न्हू. सो ब्लॉकिंग डायरेक्शन हेतून कॉम्पिटिशनाचे तियात्र सदांच पळोवपाचें. हालेलुया बाब, तियात्रा पासत जो पेट्रोलाक तुवें देस्पेस केला, हे तियात्र पळोवन जावं तियात्राची तिकेट म्हणून येता जावं तुजो वेळ, हे तियात्र पळोवन हें तुका कितें तरी फायद्याचें पडलें अशें तुका दिसता? हे पळय, फायदो आनी लुकसाण ह्यो खबऱ्यो सगळ्यो सुवातेरूच जाता. सगळोच फायदो पयलो जाल्यार कसो जातलो? म्हाज्या बॉल्सानसून केन्ना केन्ना पेट्रोलाक पासून हांव खर्च करून हांगासर येता, कित्याक म्हाका थंयसान कितें तरी शिकोवंक मेवता. बऱ्योचश्यो वस्तू आहात ह्यो आमकां आजुनूय नकोत,
फॉर एग्जाम्पल आमचे कडेन जे तियात्र जाल्यात आयज पर्यंत ते आदल्या तेंपा वयल्या फॉर्मेटान आसताले जे जॉन मास्टरान तियात्र बरयले ते फॉर्मेटान तो टायम आतां काबार जायत गेलो कित्याक ते बरयणारे सावंतवाडींतलो एक पास्कोलो म्हणून आहा तोय तियात्र बरयता तेचे तियात्र फॉर्मेटान ना कित्याक तेंच्या जाणट्यांनी जे बरयले तेंच्या हाती खाला हांवें वावर केलो ना तुका हेतू सांगल्या प्रमाणे प्रोफेशनल तियात्रिस्तांनी आतां कितें नाका जाल्ली आमचे सामकार आडकान केल्यान आनी ताका लागून तो नॉन स्टॉप शो तियात्र भायर सरलो आनी नॉन स्टॉपा वरवीं आतां जी चालू जालां ते भाशेन लोक आमचे कडलो आतां तियात्र बरोयता कित्याक एक नाका जाल्लो तेंचे सामकार एक हें पडला तेंचे दोडो पडला कितें तें हें लिसांव हें तियात्र ओहो आसूंक जायो सो सावंतवाडीसून पास्कोल बाब बरयता तियात्र आमच्या गांवांनूय मिनीन फेर्नांडीस तुजो एडवीन डिसुजा हे दोग जाण बरे बरोवपी कितें हेंच्या तियात्रांनी ल्हान व्हडल्यो भुमिका हांवें केल्यात पूण त्यो मेजर रोल केल्ले आहात तुजी 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 कूड पयली जाल्यार तुका मेजरूच रोल फावो पूण ते दितात ते विलन म्हणून दितात ती सावंतवाडीचो तो तियात्र म्हटलेलो पळय तेतून म्हाका तो हिरोचो रोल फर्स्ट टायम मेळ्ळो नशीब म्हाजें पूण तिनूच एंट्री म्हाज्यो पूण इतल्यो एंट्री इम्प्रेसीव आसल्यो कितें सांगपाचें म्हटल्यार म्हाजी कूड पयल्यार विलनाचो रोल फावो काय मेजर रोल फावो हो तें तुवें थारोवपाचें आतां तुजे तुजे नदरे मुखार खंयचो तरी एक कलाकार आसा की जाचे उद्देशी तुका खूब कितें शिकोवंक मेवलां कलाकार म्हटल्यार आयचे तारखेक म्हाका जॉन डिसिल्वा सारको रियलिस्टीक म्हणटात तो कलाकार म्हाका जॉन डिसिल्वा दिसता आयचे तारखेक तो जें हाडटा पळय आपल्या आंगांतली कॉमेडियन तो पूण तें आंगांतलें जें काडटा भायर म्हाका जासीन वाजाचो सदांच उगडास येता सांगपाचें अहे जायते कलाकार आहात आनी थोडे भोव आपली पुरी हें घालतात योगदान म्हणजे आपलेचो पुरे कोस्ट त्या हितून ओततात ह्या कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान काल आमचो एडी कॅसिनो हो भुरगो गेल्या वर्साय तेणी फर्स्ट प्रायज काडला हे फावटी कितें तो सदांच म्हजे कडेन कशें जालो रोल हालेलुया मातसो सांग रे डिस्कस करतात कितें अरे अहे मेहनती भुरगे आयज आमचे कडेन आहात मेहनत करणारे घेणारे थोड्या फिल्मांनी तो आतां दिसता तो सांगपाचें म्हणजे शेखर सिरील आल्मेडाचे उद्देशी हांव हांगासर पयलें पावल घालूंक पावलो सिरील आल्मेडा बॉयज ऑफ तोकार म्हणून ग्रूप चलयतालो आनी एक ग्रुपान तेचो पयलो तियात्र तेच्या आदी तेणी जायते तियात्र केल्ले पूण म्हाका तेणी मेजर रोल तेन्ना बाब आल्बर्ट कार्डोजो म्हाजो गट आमीक तेचे उद्देशी तेच्या रोल तेतून पावलो आनी तोय म्हाका नॅगेटीव दिल्लो तेणी रोल सिरील आल्मेडाचो मुज्यो शेळयो ह्या तियात्रान म्हाका कला अकादेमीच्या पयलें पावल स्टेजीर घालपाक मेळ्ळें आनी हें पावल घालपाक म्हाजो इश्ट बरो इश्ट आल्बर्ट कार्डोजो तेच्या हितून म्हाका तें पावल मारूंक मेळ्ळें सिरिला कडेन त्या वक्तार शेखर उसगांवकर कॉमेडी म्हणून करतालो अजुनूय आयज नांव आसा तो कॉमेडियन तो शेखर बाब इतलो ते भाशेन म्हणजे जॉन डिसिल्वा भाशेनूच तो एक रियलिस्टीक असले कलाकार पळयतकूच आमकां दिसता रियलिटी जाय आर्टिफिशियल पण नाका रियलिटी वचोंक जाय थंय चावलो जाल्यार सारको राग काडूंक जायो तुवें मोगान जर कोणाच्या हाती पाटीर तुवें हात बोवडायलो तो पांयचो हात आहा वो त्या आज्याचो हात आहा वो शापायचो हात आहा तो तुज्या ऑडियन्सा पर्यंत लोक पळयणाऱ्या तियात्र पळयणाऱ्या पर्यंत पावोंक जायो बॉडी लँग्वेज ही सगळ्यान व्हडली कितें तर अहे ल्हान व्हडल्या कलाकारा बरोबर काम करून येयल्या कारणान म्हाका थोडें भोव जायतें गिन्यान म्हाका फावो जालें रियलिस्टीक आसचें तियात्र हालेलुया बाब तुजे लागीं भासाभास कोत्ता म्हज्या मनांत अशे विचार आयले की हे अनुभव तूं घेत रावतलो काय तूं स्वताचो असो केन्ना तरी तियात्र भायर काडटलो हांव नोको तियात्र बरोवपाचें म्हाज्या दोळ्या सामकार एक स्टोर आहा पूण आजून म्हाज्या पेन हातीन घेवन हें करपाक हें जायना गट्स जायना कित्याक आजून फावो ते भाशेन म्हाकाय तें शिकोवप मेळोंक ना तियात्र बरयलो जाल्यार तो फॉर्मेटान आसोचो आनी ते भाशेन तियात्र वचोचो ह्या मोताचो हांव सो पळयता एक स्टोरी म्हाजे तकलेन आहा म्हाजो मिनीन बाब आनी तुमचे सारकिले मनीस जर म्हाका कोण मेळत जाल्यार तेंचे मदीं बसोन
तो तियात्र जर उबो जाता जाल्यार फुडल्या वर्सा कॉम्पिटिशनाक पासून उतरची म्हजी तयारी आहा. खरेंच खूब बरें दिसलें हो प्रश्न तुका विचारपा फाटलें कारण इतलेंच की आयज आमी जायत्या ग्रुपांनी पळयतात बारीक मोठे कलाकार न्हेसतात आनीक रोखडोच तो एक तियात्र न्हेसल्या उपरांत आपलो स्वताचो असो तियात्र भायर काडटा पूण जायतो अनुभव घेतल्या उपरांत काळे असले धवे जाले तरूय तूं अनुभव घेत आसा आनी सुरवातेकूच तुवें म्हटलां की म्हातारो जालोय जाल्यार आपल्या जिवितांतलो निमाणो दीस पर्यंत आपण शिकत रावता तो इतल्या अनुभवान आसलेलो मनीस तरी पूण ताका भिरांत दिसता. वय खरेंच भिरांत हीच म्हाज्या हातीन हांव जें कितें घडटा तें परफेक्शनाक येवंक जाय. लोकांक कितें दाखोवपाचें आनी खंयची वाट दाखोवपाची हें सारकें न्हू. जोर कोत्ताय जाल्यार सारकेंच कर ना तर करूं नाका. पळय म्हणटच माती हातान घेवन ताचें कितें तरी आयदन जावंकूच जाय. हालेलुया बाब खरेंच बरें दिसलें. आमचो एक महाराष्ट्रांतलो आमचो भाव पुणे महाराष्ट्रांत मराठी चलता तरी पूण तुज्या तोंडाचेर आनी ओंठाचेर म्हाका दिसता फावस्त बाबाच्या सांगाताक तूं वावुरता म्हणटच रोमीचोय तुका बरे भाशेन टेस्ट मेवला. वय रूच म्हणटा ती रोमीची म्हणजे म्हाका रोमी हांव शिकलो म्हज्या इगोर्जेंच्यान. आमी महाराष्ट्रांत जरी रावल्यो तरी आमचें जें मीस चलता तें सगळें आमच्या रोमी कोंकणीनूच बूक जे आतां एवांजल जे आहा वाचपाक ग्रंथ ते सगळे रोमी हांव शिकलो कहो तर आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान 2 म्हयन्याची रोटी मासीक येताले म्हयन्याळा येताले फादर मोरेनाच्या हातान बरयलेलें. आनी त्या वखदार आमकां आमच्या गांवांत एक मेस्तीर आहलो आगोस्तीन मेस्तीर म्हणून. तो सदांच तें फादरीन वाचलें म्हणटकूच आपणा कडशें हाडटालो. तो आमच्या घरा बोगलेक टेलराचें काम करता दोरज्याचें काम करतालो आनी तें थंय 2 म्हयन्याचें थंय पडलेलें आसतालें. आरे हालेलुया वाच रे कितें आहा जाल्यार खबर आगोस्तीन सर म्हाका तें जायना वाचूंक. ट्राय कर रे आमचीच भास रे ती इगोडली भाशा न्हू ती भास न्हू ती. ट्राय कर रे. ट्राय केलें म्हटल्या उपरांत तेणी म्हाका एक खंय तरी बी किल्लायलें भितर आनी थंयसान हांव रोमी वाचूंक लागलो थोडी. आमकां फादर तोरकात बिरकात हे नांवाचे आसले आंतोन तोरकात म्हणून. तो म्हणलो हालेलुया एक काम कर वाचूंक कोण फुडें येनान तूं ट्राय कर शिकयता हांव पूण तुका. तेणी फादर आंजल मार येवन म्हाका हें शिकयली. वावराचो इश्ट आमच्या ऑफिसान इगोर्जेच्या ऑफिसान येतालो तोय भुरगेपणासान वाचतालो आनी अहो म्हाजो प्रवास जाता गोवन रिव्यू गुलाबा पुत्त्यान पावलो. आजूय खंय तरी हें आसत कोंकणीच्या मोगाक लागून जरी तर कोण फंक्शन करता आनी आपावणे आसात जाल्यार हांव जरूर थंय आसता वयता ती पुस्तकां इकतीं घेता घरा वचोन ती वाचता कितें आनी म्हाजी भास आनीक कशी नितळ जातली निवळ जातली आनी म्हाजे उच्चार काय क्लियर भायर सरतले तेचेर हांव म्हाजो अभ्यास करीत आसता. आयजूय म्हाज्या घरान आमचो आवाज येता. आयजूय म्हाज्या घरान बाकीची गुलाबा पासून गोवन रिव्यू आतां आलेले बाब आतां तुमच्या सिंधुदुर्ग वाठारांतल्या थोड्या कलाकारांची वळख ह्या खिणांत हे कार्यावळी उगडास करूंकूच जावं. मेन टार्गेट म्हटल्यार दोनूच सिंधुदुर्गान गांव तियात्र आनी संस्कृती ह्या विशयाक एक सावंतवाड आनी एक आमचो आजगांव. कित्याक हे सारके हेचेर आमच्या बॉर्डरीचेर देगेर पडलें हें गांव. सो ही संस्कृती त्या वखदार आमच्या पुर्वजांनी आमकां दिली ती आयज पर्यंत तेगून रावली. तूं मानचोय ना आमच्या फेस्ताक भुरग्यापणांत आमी लातीन साल्वी केल्यात. आमच्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्यो साल्वी इस्ते कॉन्फेसर डॉमिनी कॉलेंतेस साल्वी वाजल्यात. तेचे उपरांत हांवें वेरोनिका पासून भुरग्यापणा सावन वेरोनिका म्हटल्या ती लातीन. सांगपाचें म्हटल्यार आमचे कडेन जायते जावन गेले आर्टिस्ट. नांव घेवपाचें म्हटल्यार आयज बॉय एंटनी म्हणून नांवाचो बरो तियात्रिस्ट जॉन मास्टरा बरोबर तेंच्या ग्रुपान तो वावुरतालो. आज ह्या संवसाराक ना तो. तेणी पयलीं तेणी आपली कॅसेट्स सिंधुदुर्गाक काडून आपलें योगदान त्या वखदार आपलें दिलें. त्या कॅसेटींत म्हाका दिसता ताणें थंयचे भुरग्यांक चड वय तेणी लोकल भुरग्यांक
चान्स दिलो तेचे तेका चान्स आनी कोणी दिलो तर तो आमचो तोवणे म्हणून गांव आरवणीचे बदलेक तोवणे थंय बोंबय रावता रुजाय फेर्नांडीस तेणी आपली पयली कॅसेट म्हाज्या हिशोबान तेची पयली कॅसेट आसलेली कोंकणी मोलार सिंधुदुर्गान काडल्या जाल्यार तेणी ते कॅसेटीचें नांव आसलें मायसो वालोर दुसरी कॅसेट कुड्डो बाव अश्यो 2 कॅसेटी तिसरी वस्तुरी तालें दाराचें ही मागीर जिन्फान इकती घेतलेली तेचे बरोबर डॉमिनीक म्हणून आमच्याच गांवांचेर लागशिल्लो पॅरिशाचोच आमचो तोय तांच्या वांगडा सांगता आसतलो सो तेंच्यांनी पयली कॅसेट तेची सिंधुदुर्गान तेचे उपरांत बॉय एंटनीन आपले ना म्हटल्यार 5-6 आल्बम दिले बॉय एंटनी म्हणटात हो त्या वक्तार एक सरकारी सेवक एसटीचो कंडक्टर एसटी ज्या ज्या गांवांत वयता त्या गांवांत बाबडो ताका पयशे कितें सुट्टाले खबर ना म्हाका मेवले तर मेवले तर तो आपलें कॅसेटींचें बोजें घेवन वयतालो आनी ती त्या मालवणच्या गांवांत खंयच्या देवबागच्या गांवांत तो आपल्यो कॅसेटी घालतालो कित्याक तर कोंकणीच्या मोगा पासत हो दुसरो एक आर्टिस्ट हांवें लागसून पळयलो तेणी लोकल भुरग्यांकूय आपले कॅसेटीन हें दिलो सोयेक दिलो आरंबोलच्या पोतान आरंबोल गांव त्या पोतान जायते सिंगर तेणी त्या कॅसेटींनी आपले हाडले तो ह्या संवसाराक ना हांव उगडास कोत्ता तेचो कित्याक सदांच आमकां एक आदर्श दवरून गेलो कोंकणीच्या मोगाचो आतां आमच्या गांवांतसून जुजे फेर्नांडीस आयज परजोळीत म्हणटात ते जायतो परजोळ्ळा तेचो वावर चलता व्हेरी टॅलंटेड मॅन कितें सदांच पूण तो एक तेचें व्हडपण सांगपाचें कितेंय करीत जाल्यार आलेलुया हें मातशें आयक रे कशें दिसता आयक तो कितें तरी म्हाका आयकयता बरें वायट ताका हांव स्ट्रेट सांगता ताका तो स्वभाव म्हाजो बरो लागता आनी तो सदांच म्हाजे कडसून कितें ना कितें एडवायस घेवन आपली सुदारणां करता दुसरो आनी एक म्हाजो फ्रेंड आहा मलेशियाक आगोस्तीन कोयलो थंय पासून कांतार बितार बरयत जाल्यार म्हाका मलेशियासून फोन करतलो आनी म्हाका सांगतलो पळय रे हितून कितें डिफरंट जावं कितें चेंजीस जाय हेचो शेवट अहो केल्यार कहो तो केल्यार कहो ते म्हाका बरें दिसता तें खरेंच आलेली बाब जे भाशेन तूं सांगता ह्या तुज्या आसगांव गांवांत जावं ह्या सिंधुदुर्गांत जायते कलाकार आसात म्हाका दिसता आमी एक भोंवडी मारली जाल्यार आमकां खूब कितें मेळोंक शकता ही वज्रां मोतयां माणकां मोतयां सगळीं सांपडटलीं तुका खरेंच आलेले बाब तुज्या सांगाताक हांवें थोडो भोव वेळ सारलो खरो पूण तुज्या भांडारांतलें थोडें भोव म्हाकाय मेवलें आनीक आमी लोकांचेर तें शिपडुपाचो प्रयत्न केलो तुज्या मोलादीक वेळा पासत ह्या खिणांत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा पयले सुवातेर प्रुडंट मिडियाक आमचो कॅमेरामॅन चेतन आनी तेचे उपरांत तुका तिगांयचे हांव उपकार आठयतां एक एका कोनशांतलो एक खंय तरी थीक तुवें तुमच्या माणकां मोतयान हाडून हांगासर आमकां चमकयलय मातसो पॉलिश केलय देखून हांवूय तुमचे उपकार आठयतां आनी प्रुडंट मिडियाक देव बरें करून तुजे फुडले वाटचालीक हांव बरें यश आवडयतां आनी इतल्यानूच आलेल्या सांगता आयची माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदिवस